बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो माय मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या ह्या मिसा समारंभाक ह्या तिसऱ्या सातोड्यान राचीत काळाच्यो आयज आमी कितें भशेन मागता आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत जोनस फेर्नांदीस, फाबियोला पेरीस, आलिसिन मोंतेरो, कॅलेब फेर्नांदीस, अरविंद फेर्नांदीस आणि मॅकलिन रिबेरो आपलो 21वो वाडदीस समारंभ देवान तांची कुडी आत्म्यांची भलायकी भरपूर वतूं आनी तांणी सदांच देवाची खुशी प्रमाणे आपलें जिवीत जिवंक आदार मागतना जुआनिता विएगस आनी आलेश मास्कारेनीस हे सोपून गेल्ले आमचे भाव भयणां बसत मागुया आनी पवित्र रितीन वांटून घेत आसतना नवें मन नवें काळीज आमकां दी. देवाशी येवंक आनी देवाच्या उपदेशांचे नियाळ करून पवित्र सभेची शिकवणी प्रमाणे आमचे जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. रशिया आनी युक्रेन हांच्या मदीं झूज जाता तें सोंपूंक मागुया. आमच्या गोंयांत हांगाची सांबाळाय वाडटा सगळीं शांती समाधानान जियोंक कृपा मागुया. सर्वेश्वरा काकूत सारा देवा तुजे पवित्र सभेक ओदीक ओदीक नितोळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान सवस्कायेन जियो नजो देखून तूंच तिका निरंतरीन चलय. आमच्या सुम्याक जे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोन्याचो मान आनी इश्टागूत तो भोगतालो कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्ले पूण ताका कोड फुटलोले. एकदा सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरले एक धाकटुले चेडूं धरून व्हेलें. ते
नामानाचे बायलेची चाकोन जाले. ताणें आपले दोनयाक म्हणलें, म्हजो दोनी सामारियाच्या प्रवाद्यांक मेळूंक मात गेलो जाल्यार तो ताचे कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायेलाच्या देशांतले चेडू अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायेलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दिता. रुपयाचे 10 ताळेंत 6,000 भांगराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायेलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयल्लें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोशी धाडटा. तुवें ताचे कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायेलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी ताणें म्हणलें, हो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायेलाच्या राजान आपली आंगोस्त्रां पिंजली म्हूण एलिजेबान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजी आंगोस्त्रां पिंजल्याय? ताका म्हजेशी येवं दी आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्यां बराबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेबान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग नितोल जातलें. रागाबोरीत जावन नामान परतून वचोंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालो. आबाना आनी फार्पाना दामस्कानाच्यो नदी सगळ्या इस्रायेलाच्या उदका परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावून म्हज्यान नितोल जावंक जायनासलें? आनी परतून सगळो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकूर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली आवगड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तूं ती करचो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता, न्हा आनी नितोल जा, तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजेबाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जोर्दान बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितोल जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजेबाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. म्हणुया, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झुरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब,
देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण पळय तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय जोबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा किन्नोऱ्यांचेर गायतलो तुजी स्तुती करतलो जोबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत तारुणाची भरती सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया जेजू नाझरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकां म्हळें हांव तुमकां खरेंच सांगता खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना आनीक एक सोत तुमकां सांगता एलिजाच्या वेळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरून आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो रांड बायलो आसल्यो पूण सिदोन मुल्काच्या सारपेत्ता नगरांतले विधवे काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना तशें एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना आनी आयकून देवस्थानांत आसलेली तितली तिडली आनी उठून ताका शारा भायर घालो तांचें शार बांदलोलें आसा ते दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकलाक शेवटून उडोवंक थंय पुरान ताका ती घेवन गेली पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त भयणी भावनो जेजू आज ताळगांवान येयल्लो जाल्यार वा आमच्या गोंयच्या खंयच्याय गांवांत गेल्लो जाल्यार लोकां लागीं उलोवंक आमी ताका धांवडाय दिल्या जायतीं जाणां आमचे नाझरेताक गेलो जेजू आनी लोक ताचेर तिडलो रागार जालो नाझरेत वयर दाखयल्ले दोबुर्लेर आसा थंयसून ती खाला उडोवंक सोरी ताका नाकाच म्हण कित्याक जे कितें तूं सांगतालो तांकां आयकूंक नाका आसलें जिवीत बदलूंक नाका आसलें तांचे मनाक खूब मिजाजपण आसलें देवाच्यो वाटो दाखोवंक सोदतालो जेजू ताका त्यो नाका आसल्यो दे हॅड एन एरोगंट हार्ट लिपोर काडी जाले बदलूंक सोदिनासले आमचेय माव भयणीनो अशें कशें दिसता जायती कितें आमच्यो चाली परंपरा रिती आमी तांकां इतलो घोट वेंग मारून दवरल्या त्यो बदलूंक सोदिना जेजू देखून आयल्यार आमी बदलपाक ना प्राचीन काळांत जायते फावटी आमची पुरसांवां आमचे सांतूस पासूस आमची भायली देवस्थानां थोडे फावटी तांकां इतलो आमी म्हत्व दिता इतलें म्हत्व दिता काळी मन बदलप बरे भाशेन एका रितीरांत वांटो घेवप बरें कुमसार करप देवाचें उतर वाचप नियाळप
we find it very difficult. People at the time of Jesus Nazareth, they were proud-hearted like. आणि किती सांगता आता आम्ही इतली पारंपरिक जीवित जीवन आयला त्याचे रागार जाता नामान तुम्ही ऐकला ही वॉज प्राउड हार्टेड इस्रायलांत जॉर्दान नदीन न्हांवंक लायता सिरियन ताच्याहून बऱ्यो नदीनांत थंय कित्याक न्हांवंक जायना म्हज्यान ही वॉज अबाउट टू रिटर्न बॅक. He had different expectations. आणि एलिजो सांगता तूं ना आनी बरो जातलो ताका दिश्टी देखून पडना तो रेकाद धाडटा तो पोत्तून वचूंक सोदलो. भाव भयणीनो जायते फावटी आज आमची चाल आमचें चिंतप आमची वागणूक भोव करून आत्मीक जिविताचे वाटेंतल्यान आमी खोल नियाळ करूंक. We need to have some drastic changes in our attitude towards our commitment to God, towards our faith and faith relationship. आणि एकदम गरजेचे बाबा म्हणून आम्ही ही सिनोदल वाट चलता एकचार सहभाग गेलीपण आणि मिसांव पवित्र सभेचे नियाळटा व एकचार हे सहभाग गेलीपण घडून हाडूंक आमचे मन उक्तें आसूंक जाय आमचे काळीज उक्तें आसूंक जाय आमचो स्वभाव आमी बदलूंक तयार आसूंक नाजाल्यार सिनड्स येतले पापसाहेबाची शिकवण्यो येतल्यो आनी आमी तशेंच उरतलो. नथींग वील चेंज बिकॉज ऑफ आवर एरोगंट एटिट्यूड, our proud mind, unable to change. नाझारेथच्या लोकां भाशेन बाबा जेजू तांकां वाट दाखय जालो. ताणें सांगलें तांकां पळयात देवाची कृपा तुमकां जाय, जिविताचें बदलप जाय, आदली वाटो बदलूंक जाय. Because he was touching to their core of their heart, of their proud mind, of their arrogant hearts. They didn't like that. They didn't want to get out of their comfort zones. अहेंच कितें बाबा म्हणून आमी गोंयकारां मदें जाला. We don't want to get out of our comfort zones. But Jesus came. Why? To comfort the disturbed and to disturb the comfortable. पूर्विल्यांच्यो परंपरा जायत्यो आसात आनी तांकां आमी पांग मारून आसा. And we don't want anybody to disturb our comfort zones. आनी देखून म्हणटालो तुमकां हांव जेजू आयज आमचे मदें आयलो जाल्यार आमी ताका भायर धाडपा पाहिजे इगोजेची नाका बाबा तूं जेजू म्हणून कोण जाणा. Because he would disturb our comfortable zones, comfort zones. सगळ्यांक आमकां आसा ह्यो परंपरा चाली पुर्विल्यो शेकड्यांच्यो आमी तो धर्म कसो पाडून आयलो आनी जायत्यो कितें गरजेच्यो वस्तू आमी सोडून दिल्यात. एकवटीत देवाची पवित्र सभा हांव पवित्र सभेचो जीव सांदो. वी आर द चर्च. जेजूची शिकवण आयच्या काळार 21व्या शेंकड्यांतल्यान लोकांक आपणावपाची पद्दत हें बाबा म्हणून आज गरजेची. That's why when Jesus went to Nazareth and tried to disturb their comfort zones, they put him out. You cannot be the Messiah. नाझारेथांत तांकां कितें बरें येता. They got angry, not only just anger, wrath. शिजलें तांचें काळीज रागान
वर येता का वयर आपले दाखवले दोंगुले लोकून उडोवया नाका भाऊ म्हणून आज आम्ही गारावेत असताना निहाडूया स्पेशली इन दिस सीजन ऑफ लेंथ Jesus comforts the disturbed. ते भाशेन उडून हाडटा आमकां काळजा मनान डिस्टर्ब जालेल्या and disturbs those who live in their comfort zones, those who have a comfortable life. He disturbs us to question आमकां विचारून ही चाल देवाची ही पद्दत देवाची उतरा प्रमाणे पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे आयच्या काळाच्या पवित्र सभेच्या गरजां प्रमाणे आसा हो विचार मनात दवरुया तो जेजू आमच्या अवताराचेर येतलो आतां ताचे लागीं मागुया आमकां कृपा ताकाय ताच्या गांवच्या लोकांक नाकारलो न्हूच नाकारलो ताची रागान तिडली ताका वयरसून खाला उडोवंक सोदी ताचे उतर तांकां अवघड लागलें आमकांय जायते फावटी अवघड लागता ही अवघडाय सोडून खरी जिविताची वाट धरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया पेटोनीचे वेलार गायोन गावया मातयेचे भांगार करूंक C24 पेज 38 C24 पेज 38 सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे संशोधतले बळयता आपल्या महाकनी प्रेमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेव देवा आमचे बापा तुजी भक्ती करूंक काल तिकायन आमी तुका इंदेणी भोगून दिता ती आमच्या तारुणाचो संस्कार जाय शिकोर आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं सर्वेस्वर तुमची सभे आसून तुमचेय सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराक उबारता सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिन वासुया वयवशें आमी करूंक पावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना गुणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शास्त्राचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता Zorganik संसार भगवानच्या वैभवान ओसर्गीक आसोय सर्वेस्वराचे नावी येता आसोय ओसर्गीक आसोय बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक गोंयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया तुजे कुर्सा आनी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविदाचो उंडो आनी सरुणीची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या बायगन बाबा फिलीप मेरी आमच्या गोळी बाबा आनी सगल्या निका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इस्रागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरचुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरी देवाची माय सांगती भाग्योन सुसे सोपोती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावोक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबडीनो जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या त्या जेवणाच्या बोडान आमचे कम्फर्ट झोनांतली आमी भायर सरून आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक अवघड पूण तोच आमकां आपली घोटाय दिता म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवं जो कोण म्हजें मांस खाता तो म्हजे सगळें रावता जेजूंत रावन आमकां एक एकल्याक जेजूचें मन दी जेजूची काळीज दी आनी बापाक सदांच आमी आमची मान बागोवंक ताची खुशी करूंक तयार आसूंक बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संतायो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावलेक पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकेदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटली. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बापाशी वचून वाट सोद जिवीत जेजू. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. येदाच्या जेवणांत वांटून घेतली आमी सुभागी. सोम्याचे भितरचे म्हाका पावना. पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमण्याच्या वेळार गायोन गावया. सोर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पेज 69. D40 पेज 69. प्रार्थया. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा, या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक अदीक तूं जागृत कर. आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट वाडय आनी आमी सदांच पवित्र सभेक चिटकून रावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पावबडीनो खेरीत भाशेन आज वाडदीस समारंभ केल्यान परबीं दिता आसतना
आमचो सुपुल्लो जोनस आज आपलो वाडदीस समरुमता सगल्या यादनिकांच्या नांवान आनी तुमच्याय नांवान ताका किरीत भाशेन आमी शेबासकी दिता. 2, 3, 4 मिसां पुराय नासल्यार तो इगोजीन 4 मिसांनी मांडो घेता. मिसाक पयलो पावप ही ताची आस्त. देवान ताका जाणवाईन पिरायेन कुरपेन बरोवंक आमचे आवडे. आमची भयण आलसीन म्हणटीर SSVPचे अध्यक्ष पवित्र सभेन आमचे इगोजीन जायतो पवित्र सभेचो वावर SSVPचे अध्यक्ष कशी करता ताकाय कुडी आत्म्यांची भलायकी. मॅक्लीन रिबेरो आपलो 21वो वाडदीस समरुमता. तशीच हेर आपली वाडदीस समरुमतेल्यांक आमची शेबासकी आनी पोरबीन देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाक गायन गावया. दयाल देवा. I4 page 117. I4 page 117.